कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे नूतनीकरण केल्ले। नूतनीकरण केल्ली कला अकादमी उक्ती करून 6 म्हयने लेगीत जावंक ना आनी एक प्रकार घडत आसा। सोमारा सकाळी कला अकादमीच्या पयल्या माळ्यावयल्या फॉल सिलिंगाचो एक भाग कोसळ्ळो। हे फॉल सिलिंग कशें कोसळ्ळें ते करपाक मार्ग ना, पूण सकयल उदक दिश्टी पडटा। देखून उदक जिरपूनच हे फॉल सिलिंग कोसळ्ळें आसुंये, पूण हे उदक एसीचे काय पावसाचे ते कळपाक मार्ग ना। पूण कितेंय जावं कला अकादमीक लागिल्ले गिराण काय सुटाच ना। कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीच्या बाबतीत फाटोफाट अशे प्रकार घडत आशिल्ल्यान लोकांनी कामाच्या दर्ज्याचेर प्रश्न उपरासला। सुमार 75 कोटी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीचे चार्ल्स कुरैया फाउंडेशना वतीन ऑडिट करात गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन मागणी केल्या। कला अकादमीच्या पयल्या माळ्यावयल्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळ्ळे उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दुर्गादास उलयतालो। जानेवारीत पायपाचे वाल्व सुटून कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरात उदकाची गळटी जाल्ली। त्या वेळार मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्ले कला अकादमीत उजो पालोवपाच्या यंत्रणेचे टेस्टिंग चालू आशिल्ले। टेस्टिंगे वेळार वाल्व सुटून उदकाची गळटी जाल्ली खंय अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें, पूण आतां हे परतून फॉल सिलिंगाचे उदक कोसळून सकयल येयल्ल्यान लोकांनी प्रश्न उपरासिल्लो आसा। शिवोले वाठारांत स्विफ्ट कार चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याक कुशीकच्या शेतांत वचून पडली। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, पूण गाडयेचो व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्लेलें आसा। ही कार पर्यटक चलयतालो आनी अपघात जाले उपरांत घडणूक थळावयल्यान पर्यटकान पळ काडली अशें थळाव्यांचें म्हणणें। शिवोले वाठारांत स्विफ्ट कारीचो स्वयं अपघात घडलो। चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याक कुशीकच्या शेतांत वचून गाडी पडली। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, पूण ह्या गाडयेचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्लेलें आसा। देशाच्या उदरगती खातीर तरणाटी पिळगी हो पयलो स्तंभ जावन आसा। आयज सगळ्या क्षेत्रांत तरणाटे फुडें सरिल्ले आसात। आत्मनिर्भर जावन कार्य करपाक ते सक्षम आसात अशें विधान लोकसभा वेंचणुकेचे उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें उलोवप केलें। वाळपय प्रचारा वेळार आयोजीत केल्ल्या बसकेंत ते उलयताले। देशाच्या उदरगती खातीर तरणाटी पिळगी हो पयलो स्तंभ जावन आसा अशें श्रीपाद नायकान म्हटलें। सगळ्या क्षेत्रांत आयज तरणाटे फुडें सरिल्ले आसात। आत्मनिर्भर जावन कार्य करपाक ते सक्षम आसात अशें विधान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें उलोवप केलें। आयतारा 12वेचो निकाल जाहीर जालो। अंदूच्या वर्सा 84.99% निकाल लागलो। वाणिज्याचो निकाल 90.78%, आर्ट्साचो निकाल 83.33%, विज्ञानाचो निकाल 82.41% जाल्यार वोकेशनलाचो निकाल 76.45% लागिल्ल्याची माहिती पत्रकार परिशदेंत गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हाणें दिली। ह्या वर्सा चलयांनी बाजी मारली अशें तांचें म्हणणें।
फाटल्या 10 वर्सांच्या तुलनेत अंदू 12वेचो निकाल खूब उणो जाला. विद्यार्थ्यां मदीं इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटाचो वापर व्हडा प्रमाणांत वाडिल्ल्यान ते अभ्यासाचेर लक्ष दिनात. शिक्षक कश्ट करतात पूण विद्यार्थी अभ्यासात कश्ट घेनात देखूनच 12वेचो निकाल उणो जाला अशें गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हाणें उलोवप केलें. न्हयबाग वाठारांत जाल्ल्या अबनेजर कुल्लू खून प्रकरणांत दोगा दुबावितांक 9 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. सोऱ्याच्या घोळयेंत तांचे मदीं जाल्ल्या वादाक लागून हो खून जाल्ल्याची कबुली दुबावीत जुनैल कुल्लू हाणें पुलिसांक दिली. हे तिगूय मूळ झारखंडचे आसून दुसरो दुबावीत हो तांचो शेजारी आशिल्ल्याचें कळटा. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. कला अकादमीच्या सिलींग कोसळपाच्या घडणुके विशीं आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप केला. मुख्यमंत्र्यान हाचेर चवकशेचें आश्वासन दिल्ल्याचें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. कला अकादमीच्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग सोमारा सकाळी कोसळ. ह्या विशीं आपणे मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. कला अकादमीच्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग सोमारा कोसळ्ळो. ह्या फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयताले. 2014 ते 2024 ह्या 10 वर्सांच्या काळात केल्ल्या कामाचो नियाळ उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें गोंयकारां मुखार दवरला. ह्या काळात खंयची कामां कितल्या खर्चान खासदार निधीच्या माध्यमांतल्यान केला ताची म्हायती ताणें दिल्या. ह्या वेळार आयुष हॉस्पिटलांतली नोकर भरती तशेंच वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या कामाचा खर्चाचो म्हायती आढावो तांणी ह्या वेळार सांगलो. कामाचो नियाळ दिवपी पुस्तकीचे उक्तावण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें केलें. आश्वेच्या भूमिका पंचायतन देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा व्हडा दबाज्यान तांच्यांनी हो दीस मनयलो. देवळाचो कलशारोहण सुवाळो आयतारा जालो. ह्या निमतान वेगवेगळ्या धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन केल्लें. आश्वेच्या भूमिका पंचायतन देवस्थानाच्या वर्धापन दीस व्हडा दबाज्यान तांच्यांनी मनयलो. देवळाचो कलशारोहण सुवाळो आयतारा जालो. ह्या निमतान वेगवेगळ्या धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन केल्लें.
पावस येवकूच ना, मात एका दिसाच्या आडवेळ्या पावसाक लागून कला अकादमीचो फॉल्स सिलींग कोसळून जमनीर पडलो. कला अकादमीच्या कामाचो दर्जो कितल्या बाबत पावण्याचो आसा ताचें उदाहरण हे बांदकाम दिता. कला अकादमीच्या ह्या बाबत कामाच्या दर्जा विशीं विरोधकांनी सरकाराक बरोच उजरावन काडलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ह्या बाबत कामाचें कितें तांचें स्पश्टीकरण अशी मागणी विरोधकांनी केला. कला अकादमीच्या ह्या बाबत कामाच्या दर्जा विशीं विरोधकांनी सरकाराक बरेच उजरावन काडलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ह्या बाबत कामाचें स्पश्टीकरण दिवचें अशें विरोधकांनी मागणी लावन धरल्या. भाजपानूच गोंयचो मायनिंग वेवसाय बंद उडयलो आनी आतां दर वेंचणुके वेळार मायनिंग सुरू करपाची पोखी आश्वासनां दिवन भाजपा मतां मागता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हाणें 2012 वर्सा आपणे गोंयचो मायनिंग वेवसाय बंद उडयला अशें विधान केल्लें. ह्या विधानाचो व्हिडिओ आरजीपीन दाखोवन भाजपानूच मायनिंग बंद केला असो आरोप केला. खनिज येरादारी करपी गोंयांत कितले रूट आसात? हे रूट गांवांतल्यान वता काय कितें? गोंय प्रदूषण मंडळाची अशा रुटांक परवानगी आसा काय ना? खनिजाची येरादारी केन्ना खंयच्या वेळार जातली हाचो सविस्तर तपशील दिवपी अहवाल येता त्या 2 सप्तकां भितर सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाक दिवचो असो आदेश न्यायालयान सोमारा दिला. ह्या विशींची फुडली सुनावणी 6 मेक जातली. पणजेची स्मार्ट सिटीची कामां पुराय करपाक 31 मे ही डेडलायन थारायल्या. शेनवारच्या आडवेळ्या पावसाक लागून ही डेडलायन 2 दीस फुडें वतली अशें स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिक्स हाणें आयताराक सांगिल्लें. पूण आतां ही डेडलायन मुखार वचची ना, फक्त कामगारांच्या शिफ्टींनी वाड जातली अशें खुद्द सीईओ संजीत रॉड्रिक्स हाणें स्पश्ट केलें. कानोळे एका व्हिलाचेर उत्तर गोंय जिल्लो पुलीस गुप्तचर पंगडान धाड घालून IPL बॅटींग उक्ताडार हाडले. ह्या प्रकरणांत गुजरातांतल्या 9 जाणांक अटक करून तांचे कडल्यान 17 मोबायल फोन, लॅपटॉप आनी हेर सामान मेळून 4 लाखांचो मालवाद जप्त केला. तांकां 2 दिसांची पुलीस बंदखण दिला आनी ही कारवाय आयतारा 21 तारखेक किंग्स 11 पंजाब आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं जाल्ल्या इंडियन प्रिमियर लीग क्रिकेट मॅची वेळार पुलिसांनी केली. उत्तर गोंय जिल्लो गुप्तचर पंगडाक आनावडा कानोळेच्या क्रेसेंट व्हिलांत IPL बॅटींग चालू आसा अशी म्हायती मेळ्ळी. त्या उपरांत पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, निरीक्षक जतीन पोतदार आनी सहकारी व्हिलाचेर तांच्यांनी धाड घातली.
पावसाळ्यांतली साथीची दुयेंसां नियंत्रणांत हाडपा खातीर कितें उपाय येवजण करूं येता हाचेर फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार हाणें संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा म्हत्वाची बसका घेतली। ज्या वाठारांत उदक तुंबून जळारां पोसूं येता ते वाठार निवळ करतले तशेंच लोकां मदीं जागृताय निर्माण करतले अशें फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार हांणी बसके वेळार सांगलें। भाजपा फक्त आश्वासनां दितात पूण लोकांच्या भलायकेचे तांकां कांयच पडायिल्लें ना। दक्षिण गोंयांत आशिल्ले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं ना जाल्यार फोंडेचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दोनूय जाग्याचेर कसलीय साधन सुविधा ना। रुग्णांक जीएमसीन धाडटात तशेंच जीएमसीन प्रायवेट फार्मास कशी चलपाक शकता असो प्रश्न इंडिया अलायन्सच्या महिला विंगान पत्रकार परिशदेंत उप्रासलो। मांद्रे वाठारांतल्या वेवसायिका कडल्यान खंडणी घेतिल्ल्या प्रकरणात अटक केल्लो हवालदार संजय तळेकर आनी उदयराज कलंगूटकर हांकां 2 दिसांची पुलीस बंदखण वाडयल्या। तांची फुडली सुनावणी 24 तारखेक जातली जाल्यार पुलीस निरीक्षक विद्वेश पिळगांवकर हांच्या बेलीचेर मंगळारा सत्र न्यायालयांत सुनावणी जातली अशी माहिती आदोगाद सुषमा मांद्रेकर हाणें दिली। गोवा बचाव आंदोलनाची 25 एप्रिलाक जावपी मिटिंगेक मडगांव नगरपालिकेन परवानगी न्हयकारल्या। लोहिया मैदानाचेर लायटीच्या मेंटेनन्सांचे तशेंच हेर काम करपाचे आशिल्ल्यान ही परवानगी न्हयकारल्या अशी माहिती नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी गौरीश शंखवाळकर हांव सांगता। जाल्यार आयतारा वेळार परवानगी न्हयकारल्या म्हणून गोवा बचाव आंदोलनाच्या वांगड्यांनी तिडक उक्तायली। दवल्ले कुप्पामळ वाठारांत कम्युनिदाद जमिनीचेर अतिक्रमण जावपाचो हुस्को लोकांनी उक्तायलो। ह्या कम्युनिदाद जमिनीचेर कोर्टांत केस चालू आसा। पंचायतीत ह्या वाठारांत कम्युनिटी वॉल, वॉकिंग ट्रॅक आनी गार्डन बांदपाचो थाराव घेतला। हो जागो ताब्यांत घेवन कांय लोक ह्या जमिनीचेर प्लॉट उबारपाचे सोदतात। ह्या कम्युनिदाद जाग्यार आमी अतिक्रमण करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक जामीन दिवपाची जनहित याचिका सोमारा दिल्ली उच्च न्यायालयान न्हयकारली।
सगळ्या प्रकरणात केजरीवालाक असाधारण जामीन दिवचो अशें सांगून न्यायालयान जनहित याचिका दाखल केल्ली। सगळ्या प्रलंबित प्रकरणांनी असाधारण जामीन दिवंक मेळना अशें सांगून न्यायालयान याचिकादाराचेर 75,000 रुपया दंड घातला। बलात्कार, खून, लुटमार, बॉम्बस्फोट अशा गंभीर कैद्यां वांगडा केजरीवालाक बंद खणीत दवरला। हाका लागून तांकां धोको निर्माण जावं येता। केजरीवाल मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान ताका असामान्य जामीन मेळचो अशें याचिकादारान म्हटलां। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या राजवटीत रेल्वेन प्रवास करप म्हटल्यार शिक्षा जाल्ली आसा अशी टिका काँग्रेसीचे नेते राहुल गांधीन केल्या। रेल्वेंतले सामान्य श्रेणीचे डबे कमी जाल्यात तर उच्च भ्रू लोकांक खातीर चड रेल्वे सुरू केल्यात। तिकीट कन्फर्म जावन लेगीत लोकांक तांच्या जाग्यार सुशेगाद बसपाक मेळना। मोदी सरकार हे तांच्या धोरणांनी रेल्वेक कुमकुवत करून रेल्वे स्वताच्या इश्टांक विकपाक सोदता असो आरोप राहुल गांधी हाणें केला। सामान्य लोकांच्या प्रवासाचे साधन आशिल्ल्या रेल्वेक वाचोवचे आसत जाल्यार मोदी सरकाराक सत्तेंतल्यान हटोवचे अशें आव्हानूय राहुल गांधीन केलां। दोन 2014 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुडारपणा खाला केंद्रात आयले उपरांत सावन तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपा हांचे मदलो संघर्श जगजाहीर आसा। अस्तंत बंगालात भाजपाच्या दर एका पोस्टाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि तृणमूल काँग्रेसीच्या दर एका पोस्टाचेर राज्याची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी झळकपाक लागल्या। काँग्रेसी प्रमाण तृणमूलातल्या घराणेशाहीचेर बोटां दाखोवपाचे भाजपान आतां सुरू केला। तृणमूल काँग्रेसीचो सरचिटणीस आशिल्ल्या ममता बॅनर्जीचो भाचो अभिषेक बॅनर्जीचो उल्लेख भाजपा करपाक लागला। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान आपले पयले खातें उगडिल्लें आसा। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गुजरातांतल्या सुरत लोकसभा मतदारसंघातल्या काँग्रेस उमेदवाराचो अर्ज रद्द जाल्या उपरांत उरिल्ल्या 8 उमेदवारांनी आपली नांवां फाटीं घेतली। हाका लागून भाजपा बिनविरोध निवडून आयला। मुकेश दलाल हे भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयले। सुरत लोकसभा मतदारसंघातले काँग्रेसीचे उमेदवार निलेश कुंभानी हांचे उमेदवारी अर्ज रद्द जाले। भाजपा सरकारान 10 वर्सांत 20 कोटी लोकांक रोजगार दिवपाचो आशिल्लो, मात रोजगार दिवचे बदला ह्या सरकारान 12 कोटी लोकांचो रोजगार काडून घेतला असो आरोप काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी आयतारा समाज माध्यमां वरवीं केलो। केंद्रांत काँग्रेस सरकार सत्तेर आयल्यार रोजगार क्रांती येतली अशें ताणें वेंचणुकेंत तरणाट्यांक खातीर रोजगार हो सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर प्रचार करपाक लागल्यात, पूण एकाय बसकेंत कितल्यो नोकऱ्यो भाजपान दिल्यात हाचेर ते उलयनात। पहिली नोकरी पक्की, भारती भरोसा ह्यो येवजण्यो चालीक लावपाची गॅरंटी आमी दितात अशें मल्लिकार्जुन खरगे म्हणटा। भारती भरोसाच्या खाला 30 लाख सरकारी नोकऱ्यो दितले जाल्यार पहिली नोकरी पक्की खाला प्रशिक्षणाचो अधिकार दितले। प्रत्येक पदवीधाराक आनी पदवीधारकाक वर्साक 1 लाख रुपयाच्या मानधना वांगडा नोकरी दितले अशें मल्लिकार्जुन खरगे म्हणटा।